राज्यात मंत्रिमंडळात बदल जावपाचो आसा म्हण फाटल्या कांय तेंपासावन बोवाळ चालू आसा। कांय जाणी खबर अफवा म्हण सांगून झाडटा। मात ज्या दिसा गोविंद गावडे हांकां मंत्रिमंडळांतल्यान वगडायला त्या दिसा सावन कॅबिनेट रिशफला विशीं चर्चेक आनीक नेट आयला। आनीकय मंत्रिमंडळात फेरबदल जावपाची आसा म्हण चर्चा चालू आसा। आतां मंत्रिमंडळात कोणाचो आस्पाव जातलो, कोणाक वगडायतले हो चर्चेचो विशय जावन पडला। अदीं कांय आमदारांनी मुखेलमंत्र्या बरोबर दिल्लीक वचून केंद्रीय फुडाऱ्यांची भेट घेतल्या। पक्षाच्या अधिकाऱ्यांच्यो केंद्राक वचून फुडाऱ्या कडल्यो गाठीभेटी वाडल्या। म्हणटकर मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या चर्चेक आनीकय नेट आयला। कितल्याशाच आमदारांची नांवां मंत्रिमंडळ मेळटले म्हण चर्चेक येवपाक लागल्या। मात अजून कोणाच्या नांवाक शिक्को मेळ्ळा अशी कांय स्पश्ट खबर मेळना। विधानसभा वेंचणुकेक फक्त 1.5-2 वर्सांचो काळ उरला। भाजपान आपली कार्यपद्दती बदलल्या। सरकार फुडें कशें घटमूट उरतलें हाचेर विचार मंथन पक्षात जावपाक लागला। पक्ष सगळ्या मळावेल्यान विचार करपाक लागला। कॅबिनेट रिशफलांत खुबशा नांवांची चर्चा चालू आसा। मायकल लोबो हांच्या नांवाचो विचार जाता अशी चर्चा आयकुपाक मेळटा। मायकल फॅक्टराचो विचार करतना फाटल्या वेंचणुकेंत मायकल लोबोन काँग्रेसींत आसतना भोंवतणच्या मतदारसंघांतलीं सिटां निवडून हाडपाक हातभार लायिल्लो। शिवोले, साळगांव, कुमारजुव्यां सारकिल्ल्या सुवातांचेर लोबोन स्वता प्रचारांत भाग घेतिल्लो। म्हापश्यांत सीट जरी गेल्लें आसलें तरी सपोर्ट केल्ल्या सिटांक मतां वाडोवपाक हातभार लायला। म्हणटकर लोबो फॅक्टर नदरेमुखार दवरून मंत्रिमंडळात काय फेरबदल जावं येता अशी चर्चा आसा। मायकल दुसरे कडेन खंय गेलो तर भोंवतणच्या मतदारसंघात ताचो प्रभाव आसा ह्या फॅक्टराचोय भाजप विचार करता अशी चर्चा आसा। तसो मदीं मायकल मुखेलमंत्र्या बरोबर दिल्लीकूय वचून आयलो। त्या भायर मुखेलमंत्र्यान मायकलाच्या जल्मदिसाक आपल्या भाशणांत मायकलाक अच्छे दीन येवपाचे आसा म्हण उल्लेख केल्लो। तेन्नाच्यान मायकलाक मंत्रीपद मेळटा काय ना ह्या विशीं जनते मदीं चर्चेचो विशय जावपाक लागला। मजगतीं तवडकरूय मुखेलमंत्र्या बरोबर दिल्लीक वरिश्ठ फुडाऱ्याक मेळटना दिसता। आतां कॅबिनेट रिशफल जातलें काय ना, जातलें तर केन्ना, कोण मंत्रिमंडळांत उरतलो, कोणाक वगडायतले, खंयच्या नव्या आमदाराक मंत्रिमंडळ मेळटलें, हो विधानसभा अधिवेशना पयलीं बदल घडटलो काय मागीर हे काळ थारायतलो हाची उत्सुकता जनतेकूय लागल्या। तशेंच ह्या राजकीय घडामोडीचेर सरकाराची फुडली रणनिती कशी आसतली हें अवलंबून आसा। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।